शेतकी मंत्री आणि आदले मुख्यमंत्री रवी नाईक 19 वर्सां पिरायेचेर संवसाराक अंतरले। ह्या दुखेस्त घडणुकेक लागून राज्यात दुःखाच्या ल्हार पातळ्ळा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता सयत गोंय राज्याचे मंत्री आणि आमदारांनी रवी नाईक हांकां आर्गां ओंपली। गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि शेतकी मंत्री रवी नाईक मंगळारा राती संवसाराक अंतरले। देखून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आणि महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी मंत्री रवी नाईक हांकां आर्गां ओंपली। तशेंच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या सयत मंत्री, आमदार आणि हेर फुडाऱ्यांनी मंत्री रवी नाईक हांकां आर्गां ओंपली। गोंयचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर माझ्या कॅबिनेटात आशिल्ले त्यांचं रात्री 12:30 ते 1:45 सुमार त्यांचं देहांत जालो। गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली ओंपता। त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभूं। तांचें योगदान पुराय त्यांच्या राजकीय जिवनांतलें नगरसेवक, आमदार, मुख्यमंत्री, खासदार वेगवेगळ्या पदाचेर त्यांनी काम केलां। जमोल देवळी जाणा ते सगळे तेणें जमयल्ले प्रेम लोकां कडेन आनी अशी एक व्यक्ती सामको नेतृत्व दिवपी ह्या गोंयांत। पूण हांव पर्टिक्युलरली मुद्दाम उलयतलो, म्हजे खुबशे कलीग आसा ते म्हणटाले की तांच्या रवी बाबान हें एड्युकेशनल इंस्टिट्यूशन केलें म्हणून आपूण सायन्स शिकपाक शकलो नाजाल्यार खंय तरी वचून BA केली आनी करचें पडटालें। अशा पद्दतीन त्या क्षेत्रात एक उत्तुंग भरारी घेतलेले आनी सिनियर मोस्ट त्या स्वतंत्र गोंयांत पॉलिटिकल नेतृत्व दिवपी असो नेता आमचो आशिल्ल्यान गेल्लो आसा। हांव इतलेंच म्हणत की देवा कडेन मागत की तेच्या आत्म्याक सदांच शांती लाभ। बहुजन समाजाचे मुख्यतः भंडारी समाजाचे नेते रवी नाईक हांचो अकस्मात देहावसान जालें। एक करारी असो नेता ताणें स्क्रॅच टू इतले पर्यंत आपली कारकीर्द घडयली। एक पर्व अशें आशिल्लें की रवी नाईक हें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां एक राजकारणान भितर जे कोण हे आसात तांकां धडकी भरताली आनी अशें व्यक्तिमत्व आपलें एक नांव दवरून गेलें समाजान भितर। सदांच तळागाळांतल्या मनशाक लागून झगडी, सदांच तांच्या उत्कर्शा खातीर, तांच्या बऱ्या खातीर केल्लें तांचें काम हें राजकारण केन्नाच विसरूंक शकचें ना। गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आणि सध्याच्या सरकारातले कृषी मंत्री श्री रवी नाईक हे आयज आमचे भितर नात। आनी अत्यंत दुःखदायक अशा पद्दतीची गजाल ही गोंयच्या माळाचेर खरें म्हणजे घडलेली आसा। एका सामान्य कुटुंबांतल्यान येवन नगरसेवक, मागीर आमदार, खासदार, गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री हांगा पर्यंत जें काम जें त्यांनी केल्लें आसा आनी हें सगळें करता आसतना समाजांतल्या तळागाळांतल्या समाजांतल्या सगळ्या लोकांक एकठांय करून वेगवेगळे विषय तांचे सोडून आनी एका अर्थान ह्या गोंयच्या बहुजन समाजाचें नेतृत्व जेणी केलें खातीर त्याच्या सगळ्याच्या समाजा खातीर खूब काम केलां। आनी म्हजो वैयक्तीक मित्र, जरी राजकारणांत हेवटेन कितें आशिल्लें तरी म्हजो वैयक्तीक मित्र जो 1994तल्यान 1990 आनीक असो अकस्मात वचप हो एक मोठो गोंयच्या राजकारणांत आनी समाजकारणांत एक मोठो धक्को। रवी नायकाचे आकस्मिक निधन ही बातमी आयकून खूब दुःख जालें। रवी नाईक असो लिडर जेणें समाजान विविध क्षेत्रांत काम केलें आसा। मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द खूब गाजली। जे गुंडागिरी गोंयांत चलताली रवी नायकान खबर केली आनी गोंयांत खुबश्यो बऱ्यो गजाली जेणें मुख्यमंत्री पदाचेर कारकीर्द फोंडा शहराचो कायापालट करपी असो शिल्पकार आज आमच्यान ना। म्हाका दिसता आयज रवीच्या रुपान गोंयचो एक मोठो नेतो आमच्यांतल्यान वयस गेलो। रवी हो खंयच्याच पक्षाचो नाशिल्लो, पूण रवी हो गोंयचो नेतो आशिल्लो
पर्टिक्युलरली हांवूय भंडारी समाजांतलो आनी भंडारी समाजान तांकां जो आदर आशिल्लो आनी भंडारी समाजान तांकां त्या तरेन आमी पळयताले. 12 तारीख गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार जालो. गोंयच्या भंडारी लिडर्सांचो सत्कार देवरुद्रेश्वर देवस्थानांत जालो आनी म्हाका एक सांगात दिसता की तो सत्काराची डेट आशिल्ली 24-25 तारीख कशी तरी करपा आशिल्ली. ती खंय ना खंय तरी एक मनान आयलें आनी आमी म्हणलें की बेगीन करया आनी 12 तारीखेक ती दवरली. तांचो जो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळो 12 तारीख त्या दिसा ताणें म्हाका आपयलो कुशीकूय बसयलो आनी म्हणलें की कितें चल्लां रे माया, देवाचो आशिर्वाद आसा. म्हाका खबर नाशिल्ली की ती तांची शेवटची उतरां आसतली, तांची शेवटचो आशिर्वाद आसतलो. It's a big loss, not just to Goan politics, but also to our Samaj. Shocked at the loss of Sri Ravi Naik. He has been our senior colleague. He was the tallest leader as far as Bandari Samaj is concerned. He always fought for the downtrodden and for the upliftment of Bandari Samaj. Now there must be a lot of split as far as Bandari Samaj is concerned. He was really actually saddened by the split. He wanted that all Bandari Samaj should basically come together under one umbrella. It is really a loss to the state. रवी नाईक म्हणटा तो गोंयच्या राजकारणांतलो एक व्हडलो लिडर. चड करून बारीक समाज, कूळ मुणकार, ग्रास रुटांतल्यान वयर सरिल्लो लिडर जो फक्त भंडारी समाजाकूच न्ही पूण गोंयच्या बऱ्या खातीर एक दूरदृश्टी आशिल्लो लिडर. म्हाका दिसता ताच्या मरणान गोंयचें राजकारण खूब बदल जालें. ही वील बी मिस्ड इन गोवाज पॉलिटिक्स. विटी मनीस, मजा करतालो, कॉमीक करतालो. पूण कॉमीक करतना ताका एक व्हडलें तातूंत अर्थ आसतालो. सो टायमपास कॉमीक नासतालो ना. आनी गोंयांत बरें कितें जाय, गोंयचें उरलां तें गोंयकारपण कशें राखपाचें, कायदो आनी सुवेवस्था जी काबार जाली ही कशी राखूंक आमी शकतात, हें सगळें आयली उत्तरां तागेलें आशिल्लीं. म्हाका दिसता गोंयच्या राजकारणांत एक व्हडली डिफरंस जातली. पीपल वील मिस हिम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.